फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या निकालाच्या धक्क्यांतल्यान चर्चिल अजूनय भायर सरना। दिगंबर कामतीनूच काँग्रेसीचो घात केलो असो आरोप चर्चिल आलेमावान केलो। कुडचड्यार काँग्रेसीच्या ब्लॉक पावंड्या वयल्या बसकेन चर्चिल उलयतालो। लोकसभेक काँग्रेस जाका तिकेट दितलो ताका आपूण तेंको दितलो अशें चर्चिल उलोवन दाखयता। श्याम सातार्डेकार म्हणटा मुख्यमंत्री पर्रीकारानूच गोंयचें मायनिंग बंद उडयला। दक्षिणेत लोकसभेचो उमेदवार म्हूण सध्या लुईझीन फालेर, सार्दीन आनी अदीमदी गिरीश चोडणकार आनी वालंकाचें नाव येता। खासदार सार्दीन सोडून हेरांची उमेदवार म्हूण चर्चा चल्ल्या इतले खरे। चर्चिल सध्या आपल्या पद्दतीन प्रचाराक लागला। आलेमाव फामिलींतलो एकलोय उमेदवार फाटली विधानसभा वेंचणूक जिखूंक पावलो ना। तो म्हणटा काँग्रेसीन मार खावपाक काँग्रेसींतलेच फुडारी जबाबदार। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचेर ताणें सरळ हल्लो चडयलो। दिगंबर कामत तो आनी पारीकार एकठांय जावन आज आमचो सरकार सुटयलो धुयला। 1 पॉइंट तो 1 पॉइंट हो कोयनाक हेडान केला। हांव पळय मिनिस्टर आहा तेन्ना हेड आमगेलो आशिर्वाद दिगंबर कामत तेल गेलो पारीकार आनी तो कितें जाला पॉइंट टान जाला तेल हेड जाला आनी हेड केला। काँग्रेसीन मायनिंग बंद उडयला अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा। मात श्याम सातार्डेकार म्हणटा बंद उडयल्या पर्रीकारानूच। मुख्यमंत्री आयज खंय सभेक जर गेलो जाल्यार मायनिंग लॉबीच्या फाटल्यान जाल्यार तो सांगता काँग्रेसीन मायनिंग बंद केलें कित्याक सत्तेर येना फुडें पयलीं ताणें गांव घालो जाल्यार मायनिंग बंद करपाचें। मयूर नायक प्रुडंटा खातीर। आतां गोंयकारांक हायफाय पाडेली मेळटले। पेडणेच्या 20 तरणाट्यांक शेतकी खात्यान माडार चडपाक शिकयल्यात। हेर सुवातींनी अशी पाडपाच्या मशिनांचेर ट्रेनिंग जातली। पाडेल्यांक शिकोवंक काणकोणसावन 2 ट्रेनर हाडिल्ले। निमाणे दिसा पाडेल्यांची सर्तूय घेतली आनी 20 पाडेल्यांक सरकारान माडार चडपाची मशिनां वाटली। पळयात रिपोर्ट। हालीं पाडेली मेळप साप्प कुस्तार जाला। पाडेल्यांचो दिसवाडो हाताभायर गेल्ल्यान नाल्लाचो प्रेस माडाच्या कळवा परस वयर पावला म्हूण आतां सरकारान पाडेल्यांची ट्रेनिंग सुरू केल्या। काणकोणच्या ट्रेनरांनी पेडण्यां वचून 20 पाडेल्यांक मशिनां घेवन माडार चडपाक शिकयले। लोक असे म्हणतात की नाल्लाचें प्रोडक्शन कमी झालं पण नाल्लाचें एक्चुअली प्रोडक्शन कमी जावं ना। पण आज आमकां मेन प्रॉब्लम कितें जाला की पाडेकर मेळना करून आमकां नाल्ल टायमार पाडपाक मेळना। एकदा टायमार जर नाल्ल पाडना बाजारांत जर नाल्ल येना तर ऑटोमॅटीक आसा ती रेट वाडटात। 20 जाणांक 5 दीस ट्रेनिंग दिली। निमाण्या दिसा तांची माडार चडपाची सर्त घेतली। इनामां वांटूंक सभापती आर्लेकार आशिल्लो। जितले माड लायतले तितले पाडेल्यांची गरज पडटली। त्या खातीर तांकां एक रोजगार तयार जातलो। आज जवळ पाडेली 25-30 रुपया एका माडाक चडपा खातीर म्हणून घेतात। सो एक जर तो 25-30 जरी नाल्ल माड जर दिसाक पाडीत जाल्यार ताका एक 700-800 रुपया दिसाक मेळों शकतात। ट्रेनिंग घेतिल्ल्या पाडेल्यांनी हो वेवसाय म्हूण सुरू करचो असो उलो आर्लेकारान मारला। की आम्ही आमच्या घरातलेच माड पाडले 4-5 आसा ते आणि शांतपणान घरा बसले जाल्यार त्या ट्रेनिंग प्रोग्रामाचो उद्देश जो आसा तो सफल ना। ताजो उद्देश हो आसा की तुम्ही तुमचा व्यवसाय म्हणून ताजेर विकसीत करपाक जाय आनी घरांत 4च पैसे न्ही भरपूर पैसे येवपाक लागतात हे तातूंतल्यान तुम्ही बाकीच्यांक एक उदाहरण घालून दिवपाक जाय। विनोद मेथर प्रुडंटा खातीर। वाळपय होणा गोवा ऑटो एसेसरीज कंपनीचे 41 कामगार सध्या सरकारा कडेन न्याय मागतात। कंपनी व्हॉलंटरी रिटायरमेंटाची तांचेर सक्ती करता म्हूण कामगार भियेल्यात। गालाच्या बोर्डान 90 दिसांच्या पगाराची VRS मागिल्ली पूण कंपनीचो मॅनेजमेंट तांचेर 45 दिसांची VRSची सक्ती करता। मुख्यमंत्र्यान प्रकरणान लक्ष घालून कामगारांक न्याय दिवचो म्हूण गालाचे कामगार मागतात।
होंडा 70तली गाल कंपनी मार्चांत बंद पडपाची आसा हें आयकून कामगारांक धक्को बसला. कामगारांक फाटले 3 म्हयने सावन पगार ना. मॅनेजमेंटांचेर व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेवपाची सक्ती करता. कामगार म्हणटा ही VRS काय CRS म्हूण कळना. आमच्या गालाच्या बोर्डान अशें डिसिजन घेवन 90 डेज VRS करा आनी तांकां कितें तरी बरें मेळटा अशें करून गव्हर्मेंटा कडेन एक पत्रक दिवन तांकां सूचना केली. ती गव्हर्मेंटान तेंची सूचना मान्य न करता आयज आमकां 45 डेज 45 दिसाची VRS घेवन घरा चला म्हणून ते आमचेर सक्ती करता. जे मॅनेजमेंट आहा ते आमकां फोर्सली फॉर्म भर म्हणटा VRSचो. VRS काडल्या काय CRS काडल्या कांयच कळना. आनी म्हाका तरी दिसता की हे कंपनीचे मिस मॅनेजमेंटा खातीर ही कंपनी डीप एंडाक पावल्ली आसा. सरकाराची कंपनी असूनय कामगारांचेर अन्याय जाता. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण कामगार मागतात. सरकाराक हांव काळजासून हें सांगूंक सोदता की आमचे कंपनीचे CEO सातोस्कर तशेंच EDCचे भट साहेब तशेंच हे साखळेचे आमदार प्रमोद सावंत आनी मनोहर भाईन ह्या हेजेर जास्तीत जास्त लक्ष घालून आमचे सगळ्यांचे भवितव्य तेंच्यांनी हे करचें. 3 महिने पगाराशिवाय अजून काम करता. आता काम करून येयले 3 महिने आम्ही जगाप कशें. सरकारूच जर अशें नोन डिस्प्यूट एक्ट घालून जर आमकां जर असो भंय घालून जर ती क्लोजर करता जाल्यार ताका आमचो वर्कराचो कांयच ना इलाज ना. ही गव्हर्मेंटाची फॅक्टरी आसून जर हितून कोण लक्ष घालना जाल्यार प्रायव्हेट आसल्यार कितें जातलें. उदय परब, प्रुडंटा खातीर. इतल्यान खबरचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.